सो जे युनायटेड ऑपोजिशनान खंय असले हितून कोण येता इगो कोणाचो हे जाल्लो आसा आनी इतलो तेंप हांव आसलो आनी विशय मांडले गोंयचे विशय मांडले तेन्ना रावले तेन्ना म्हाका दिसता प्रेस कॉन्फरन्साक पासून रावले तेन्ना ताका दिश्टी पडना दिसता तो इगो अजून पर्यंत देंवना 2017 जो इगो चडलेलो पळय तो आयज 2025 जाली 2025 पासून विजय सरदेसाय हो आमदाराचो अजून पर्यंत इगो देंवल्लो ना आनी युनायटेड ऑपोजिशनाच्यो ह्यो गजाली ज्यो आसा तुम्ही पळयला आसतले सातत्यान आयज कशें तूं मेमे हे चालू आसा आनी हे आमकां सांगता जेन्ना हांवें विधानसभेन प्रवेश केल्लो त्या पयल्याच दिसा हांवें स्टेटमेंट केल्लो की हांव एक इंडिपेंडंट ऑपोजिशन म्हणून जो आवाज गोंयकारांचो आवाज आसा प्रत्येक नीज गोंयकारांचो आवाज आसा हो आवाज हो विधानसभेन मांडटलो म्हणून आनी आतां तुमकां कळटा आसतलें सेल्फीश मोटीव जे घेवन आयज ही उतरां मारता आनी डायलॉग मारता जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष स्थापीत जालो आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता आमचे कडेन फंड ना आमचे कडेन पयशे नासले म्हणून आमी फुडें सरना आमचे कडेन त्या लेवलाचेर काम करपाक पावना पण आयज कोण इनलिगलिटी करता आपणाची जी मनमानी करता आनी आपणाची सादेता सत्तेन रावन जावं सत्तेच्या भायर रावन कशें सादेता हे प्रत्येक गोंयकाराक दिसून येयल्लें आसा आनी दिश्टी पडटा आनी हेंच्यांनी तरी आमकां गुणगाणां ही आपणाची जी ज्ञानां आसा पळय ती आमकां सांगची न्हू तुमी आनीक कोणाक सांगा आनी बीजेपी कडेन कशें मेळोन गेल्ले आनी कशें बीजेपी वांगडा घट जाले आनी कशी गोंयची सर्वनाश केले कशें प्रमोद सावंताक सीएम केलो आनी कसो मनोहर पर्रीकाराक सीएम केलो हे सगळ्यांक खबर आसा हे आमी सांगपाची गरज ना आनी चुक्यो जाल्यो ह्यो जाल्यो ही फोटिंगपणां जी आसा ती फाटीं उलोवपाची गिरीश 2 वर्सां लागली तुमकां की हे युनायटेड ऑपोजिशन वांगडा रावप ना म्हणून पळय हांव तुमकां सांगूंक सोदता हेच्या पयलूय सांगलां युनायटेड ऑपोजिशना वांगडा हेच्या पयलू जे इश्यू बेज जे म्हणटाले एवरी टायम आमी रावल्ले इश्यू बेजाचेर आमी सदांच आवाज जो आसा गोंयच्या हिता खातीर तो केलो पण अजून पर्यंत जे युनायटेड ऑपोजिशन म्हणटा तेंच्यान अजून पर्यंत रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचे जावं ते खंयचोय कायदो घातला आमी पोगो बील घातले जावं ते गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील घातले जावं ते स्लम्साच्या विशयाचेर आसूं आयज खंयच्याच पक्षाच्या लिडरान जावं आमदारांनी आमकां सपोर्ट केल्लो ना आमी सातत्यान गोंयकारांच्या हिता खातीर झगडले गोंयकारांच्या हिता खातीर आमी वावुरले पण अजून पर्यंत सपोर्ट केल्लो ना जावं तो म्हादयचो इश्यू आसूं म्हाका म्हादयच्या इश्यूक भायर मारलो भायर घातलो तेन्ना कोण येवंक ना कित्याक जेन्ना तुम्ही युनायटेड ऑपोजिशन म्हणटा तेन्ना कोण कित्याक येवंक ना असो हे जे आसा आयज उलोवन दाखयता खूब कितें कोण कोण उलयता दाखयता पण एक सांगपाक सोदता जे आपणाची आनी एक जो स्टेटमेंट विजय सरदेसायन केलो मशिनरी म्हणून कोण कोणाचो मशिनरी जाल्लो आनी कोण कोणाचो अजून पर्यंत मशिनरी आसा आनी कश्यो फायली घेवन विश्वजीत राणे कडेन वचून आपणाची मशिनरी कशी चलयता हे सगळ्यांक खबर आसा कोणाक सांगपाची गरज ना आमी आमच्यो पर्सनल फायली कोणा कडेन घेवन वचोंक ना आनी त्यो फायली कश्यो हे करपाच्यो स्किमी करपाच्यो सगळ्यो तुमकां खबर आसा आमकां ते खबर ना आमी सत्याच्या मार्गान चल्ले आनी अजून पर्यंत सत्याच्या मार्गान फुडें वयतले तुम्ही युनायटेड ना आता या असेंब्लीतले युनायटेड ना पळय हेच्या पयलू पासून म्हाका सपोर्ट कोणानूच करूं ना जेन्ना हांव उलयतालो जावं तो स्लम्साचो इश्यू आसूं जावं तो डिवल वोटिंगाचो इश्यू आसूं जावं तो इनलिगल जी हिलकटिंग जाता तेच्या बाबतींत आमी उलयले जावं ते आमचे जे गोवा लँड प्रोटेक्शन ऑफ कन्जर्वेशन बील जे आसा ते टेबल केले जावं ते पोगो बील टेबल केले हे कोणाक लागून आसा हे कोणाक लागून टेबल केले कोणाक लागून हे केले गोंयकारां खातीर केले सो गोंयकारांक जेन्ना तुमी म्हणटा गोंय उरपाक जाय जाल्यार हे कित्याक लागून उलोवंक ना आनी कित्याक लागून सपोर्ट करूं ना अजून पासून हांव सांगता की बाबा तुमकां समज दिसता ना तुमी हेका सपोर्ट करचो तुमचो जो से आसा तो सांगचो अजून पर्यंत कोणूच तो आपणाचो से सांगपाक सोदिना बीजेपीचे आमदार सांगिना ते सांगिना आमचे ऑपोजिशनाचे आमदार सांगिना ते म्हणटा हो इश्यू जाला तो इश्यू जाला आयज कित्याक सगळे ओगी आसा कित्याक ओगी आसा कित्याक कायद्याचेर उलयना आयज आमकां हांगा निवडून धाडले आमकां आमच्या प्रत्येक विधानसभेच्या मतदारांनी निवडून धाडल्या खंय ना खंय लोकांक अपेक्षा आसा की आमी खंय ना खंय कायदो करतले आयज ते कायदे कित्याक लागून करपाक फुडें सरना कित्याक लागून ते कायद्यांचेर उलयना हो प्रश्न मोठो आसा हो प्रश्न तांकां विचारपाक जाय आनी प्रत्येक जाणान आन्सर करपाक जाय अशें न्हू की अशें घुंवडोन जी बॉल घालता पळय क्रिकेटीन म्हणटा ते गुगली घालता पळय ती गुगली घालपाक सोदता अशें घालपाचें न्हू स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमचो आन्सर दिवचो की आमी कित्याक लागून सांगिना आनी कित्याक लागून हेका सपोर्ट करिना गिरीश पण तुम्ही आन्सर दिवंक ना यू विल बी पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन युनायटेड ऑपोजिशन पळय हांव ऑपोजिशन आसा युनायटेड ऑपोजिशन हांव हेच्या पयलू तांकां इश्यू बेज सपोर्ट केल्लो आसा पण जो युनायटेड ऑपोजिशन म्हणटा हांव युनायटेड ऑपोजिशन ना हे स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमकां सांगता आनी अशें जे आमचे स्टेटमेंट करता फाटल्यान वता हांव तोंडार स्टेटमेंट करतलो फाटल्यान हांव पळोवपाक ना अशें स्टेटमेंटां करता पळय फाटल्यान रावन हांगा थंयची गजाली घेवन आमचे स्टेटमेंटां करता पळय आमकांय स्टेटमेंट करपाक आनी आमकां कुंडलीय काडपाक कळटा हेंय तुमकां सांगता
आमी हेंच्या भशेन नाडपणां करूं ना. हेंच्यांनी कितें केलां पळय तशें आमी करूं ना. सो कोणाची कुंडली काडपाक जाय, सगळी कुंडली काडपाक कळटा आनी कश्यो काडपाक जाय तेंय आमकां खबर आसा. ओके, प्रेझेंट किती कुंडली आहा तुझ्याकडे? ऑब्वियसली हांव एकटो आसा आनी हेच्या पयलू हेचो आवाज आसा, हो गोंयकारांचो आवाज एकटो उबो रावन काडलेलो आसा. सपोर्ट करपाच्या टायमार म्हाका कोणान सपोर्ट केल्लो ना. स्लम्साच्या टायमार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा चिट्ट्यो कश्यो पावयताले आनी कोण जे म्हणटा आयज विरोधकान आसा खंयच्यान चिट्ट्यो खंय पावल्यो, कश्यो वयर स्पिकरा कडेन पासून चिट्ट्यो पावल्ल्यो आसा ते पासून आमकां खबर आसा. सो हे तुमी चिंतू नाका की आमकां कांय खबर ना म्हणून. ओके, कशें म्हाका प्लान केली सांग, मेळटा ती. म्हाका सांग 2 दिसाची असेंब्ली आसा. आता तुम्ही युनायटेड ऑपोजिशना वांगडा ना, तुम्ही इंडिव्हिज्युअल युनायटेड ऑपोजिशन आहा. म्हाका सांग कितले प्रश्न घातले तुम्ही आता? पळय आमी 15 प्रश्न घालपाक मेळटा, ते 15 प्रश्न आमी घातलेले आसा. तशेंच आमी रेझोल्युशन जे आसा म्हजे जे सॉल्ट पेन्साचेर एक रेझोल्युशन पोस्टपोन रेझोल्युशन आसा ते सॉल्ट पेन्साचेर रेझोल्युशन हे फावट येवपा आसा. तशें आमी आतां एक जो अर्बनायजेशन आयज तुमी पळयता आसतले गोंयभरान अर्बनायजेशन जाता, व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येता आनी तितूनय आयज तुमकां दिसता न्हू ऑपोजिशनाचे जे लिडर आसा जावं रुलिंगाच्या पक्षाचे MLAs आसा हेंच्यांनी फुडाकार घेवंक जाय, तेंच्यांनी उलोवपाक जाय. जे मेगा स्ट्रक्चर येता जावं रेजिडेंटल प्रोजेक्ट येता हेच्या बाबतीनूय आमी रेझोल्युशन घातलेलें आसा की जी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जावं अप्रुवल्स हांकां दिता ही कित्याक लागून कशी दिता. कित्याक आयज गोंयचे जे गांव आसा हे खंय ना खंय कालांतरान चेंज जायत आसा, डेमोक्रेसी चेंज जाता आनी खंय ना खंय आमचें गोंय जें आसा तें काबार जायत आसा. सो हेच्या बाबतीनूय आमी रेझोल्युशन घातलां. अशे कितलेशे प्रश्न गोंयचे आसा पूण एक दिसान चड आमकां प्रश्न घेवंक मेळना, पूण जाता तितले आमच्या सायडीचे म्हाज्या सायडीचे जाता तितले प्रश्न हांव घेतलो. Wish today you are not present for the press conference of Manoj Parab. पळय कशें आसा आयज मनोज परब बिंग अ पार्टी प्रेजिडेंट तेणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी तुमी पळयता आसतले जेन्ना खंयची प्रेस कॉन्फरन्स घेता, खंयचो पार्टी लिडर घेता जावं पार्टी स्पोक्स पर्सन घेता तितून सदांच आमदार आसचो हे गरजेचें ना. आयज तुमी पळयता बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टी तेंचे आमदार सदांच आसता काय कितें. तुमी पळयता BJPचे सगळे आमदार आसता जावं थोडे तरी आमदार आसता तेंचे स्पोक्स पर्सन जावं तेंचे पार्टी प्रेजिडेंट ती प्रेस कॉन्फरन्स हें करता. तुमी पळयता काँग्रेस तेंचे आमदार सदांच आसता ना, तेंचो पार्टी प्रेजिडेंट जावं तेंचे स्पोक्स पर्सन कोण आसा ते प्रेस कॉन्फरन्स. सो आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आसली ती आमचो पार्टी प्रेजिडेंटान तुमकां सांगलेलें आसा सगळें कितें सांगपाचें आसा ते आनी हांव रिपीट करिना नाल्यार आनी एक वर वयतलें. पण तुमकां दिसना की जर तुमी मनोजा वांगडा प्रेसा येयले जाल्यार खंय वेटेज पळय कशें आसा आयज खुबशे प्रश्न आयज तुमी म्हाका कितलेशे फावट प्रश्न विचारीत आसले. आयज प्रश्नाच्यो ज्यो जापो आसा त्यो मनशान बऱ्या प्रमाणेन दिल्ल्यो आसा आनी थोडे जे म्हणटा की रुमर्स आसा म्हाकाय कळपाक जाय कसले रुमर्स आसा, खंयच्यान रुमर्स येयल्ले आसा, त्या रुमर्साचे कितें तथ्य आसा हेंय म्हाका कळपाक जाय. की खुबशे रुमर्स म्हणून बोवा खूब प्रेस कॉन्फरन्साक हांवेंय पयली फूल 1 वराची प्रेस कॉन्फरन्स हांवें सारकी पयली आनी तितून ते रुमर्स म्हणून म्हाका चिंतूंक येयले कसले रुमर्स आनी खंयच्यान रुमर्स येयले. आयज सानंद्रे मतदारसंघाच्यान रुमर्स येयले म्हणटा, आतां खंयच्यान सानंद्रेच्या खंयच्या कोणशाच्यान रुमर्स येयला पळय ते म्हाका कळपाक जाय. ताजो जो किट आसा खंयच्यान पेटल्या पळय ती हांव सोदपाक सोदता, आतां म्हाका कळोंक जाय. कित्याक अशे रुमर्स जे घालून सोदता आनी लोकांची मायंड जी आसा ती खंय ना खंय चेंज करपाचो प्रयास आसा तो करपाक सोदता आनी हें जावपाक जायना. आनी त्या रुमर्साच्या बाबतींत हांव रिसर्च करची पडटलें म्हाका जावं तेजी इन्व्हेस्टिगेशन करचें पडटलें खंयच्यान रुमर्स येयले. ओके, ते आनी सांगले की ते इतले दीस खंय चुकले स्ट्रॅटजी करपा खातीर. तर तुमकां दिसता की तुमच्या कडसून चूक घडलेली आसा पार्टी फुडें? पळय कशें आसा जेन्ना आमी पॉलिटिकल खंयची पार्टी पळयतात, जी पार्टी जावं खंयचें ऑर्गनायजेशन खंय ना खंय वयर सकयल हें आसात आनी आमी वयर सकयल्याच्या जेन्ना सुरवात पासून आमी केली तेन्ना पासून आमी पळयताले की वयर सकयल हें जायत आसता आनी आयजूय आमकां दिसून येता की वयर सकयल जाल्लें. पूण तेच आमी खंय ना खंय रितीन तें करेक्शन करून कशें फुडें वचचें हेजो डिसिजन जावं स्ट्रॅटर्जी हेच्या पयलूय हांवें स्टेटमेंट सांगलेलें आसा तुमकां की स्ट्रॅटर्जी आसा ती स्ट्रॅटर्जी आमी चेंज करून कशें फुडें वयतले हेच्या बाबतींत आमी काम करतले आनी हेच काम आयज खंय ना खंय मनोजांनी तुमकां सांगलेलें आसा. आनी पार्टीच्या मिटिंगेक आमची एक्टिव्ह मेंबर मिटींग आसा तितूनय हे सगळे पॉयंट जे आसात ते प्रत्येक एक्टिव्ह मेंबराच्या कडल्यान येयल्ले आमकां ते एक्टिव्ह मेंबरांनी आमकां सजेशन्स दिल्ली आसा ती सजेशन्स आमी फुडें येतली. कोणाची कुंडली रेडी आहे? पळय कशें आसा सगळ्यां कडेन आमी देव न्हू, चूक जातली आमचे कडेनूय चूक जातली, सगळ्यां कडेन चूक जावपाक शकता. मात ती रेक्टिफाय करपाची ही खूब गरज आसा आनी ती रेक्टिफाय करून आमी फुडें. ओके, थँक्यू. कुंडली रेडी आहे कोणाची? कुंडली खूप जाणांची रेडी आसा. बी रेडी कित्याक तुमी जी स्टेटमेंटां करता पळय त्या स्टेटमेंटाचेर कुंडलीचो फार जो आसा तो आमी टायम टू टायम काडटले.